प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज संक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वो विस्वोर वोड 20 ते 26 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 verses 20 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तें करूंक शास्त्रियां आनी फारिझेयां परस तुमी अदीक राजिनात जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची ना. रागा विशीं शिकोवन. जिवीशी मारूं नये. पुर्वजांक अशें सांगलेलें म्हूण तुमी आयकलां. आनी जिवीशी मारतीत तांचेर न्यायसभेचे खास्तीचे फॉर्मण पडटले. तर हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दवरता जाल्यार ताचेर खास्तीचे फॉर्मण पडटले. कोणूय आपल्या पेल्याक अपमान करतीत जाल्यार ताचेर महाधर्म सभेचे खास्तीचे फॉर्मण पडटले. आनी कोणूय ताका नश्ट म्हणटीत जाल्यार उज्याच्या एमकोणाची खास्त ताका फावो जातली. म्हणटच तुजें दान वेदिशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्याक आड कितेंय आसा म्हूण तुका थंय उगडास जाय जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड. पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटूय. तुज्या वाद्या लागीं उपरासलेलो तोंटो ताच्या बरोबर वाटेर आसतना बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत दित बी आनी नितीदार तुका चौकीदाराच्या ताब्यांत घालून बोणकोणीत उडयत. हांव तुका खरेंच सांगता, तुजो निमाणो पाव आसारुयान तुवें फारीक करीसर थंयसरली तुका सुटका मेळचीच ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आमकां रागा विशीं शिकोवन दिता. आनी बाबणीनो, हें आमकां शिकोवन दिवचे पयलीं तो कितें म्हणटा 20वी वडीन तो म्हणटा, देखून हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तें करूंक शास्त्रां आनी फारिझेयां परस तुमी अदीक राजिनात जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची नात. बाबणीनो, आमी बारीक वाचत जाल्यार शिवर्तमान आमी पळयता की जेन्ना जेजू ह्यो संवसारांत आसलो तेन्ना हे शास्त्री आसले, दोन शास्त्री फारिझेय, जे भायल्यान दोन कोत्ताले ते अशें दिसताले की एकदम भाग्यवंत म्हणून. ते एकदम पवित्र दिसताले, कित्याक ते मागणे कोत्ताले 5 पाटी, ते उपास कोत्ताले, ते आतां दुसऱ्यांक दान दिताले, एके भाशेन जो रोप घालताले ते लोक तांकां पळोवन अशें दिसताले की खरेपणी भाग्यवंत आनी एकदम पवित्र लोक. पूण भाव भयणीनो, भितरल्यान ते कुसके आसले. कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण भायल्यान धर्म कोत्ता, भायल्यान दाखयता, भायल्यान दोबाजो कोत्ता, भितरल्यान चड करून ती सारकी ना. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां शिकयता की आमच्यान सगळो धर्म करूंक जाता, आमच्यान भायल्यान सगळो दोबाजो करूंक जाता, पूण जेन्ना आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी घट ना, आमी आमच्या पेल्याशी आमी उलयना, आमी पेल्याशी आमी राग दवरता, तेन्ना भाव भयणीनो, देव आमचे मागणे कशे भाशेन आयकतलो. समजा आमी आमच्या भाव भयणांक आमी दुखयता, खरेपणी आमकां आमच्या भाव भयणां बरोबर आमकां राग आहा, तर आमी कशे भाशेन देवा कडेन येवन आमी मागणे कशें करतले. भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां सांगता, जेन्ना आमी इगोर्जेन किजर आमी देव मंदिरान थंयसर भेट दिवपाक येता आनी थंयसर आमकां कळोन येता की आमचो भाव आमची भयण आमचे रागाबुरीत जाल्या म्हणून जेजू म्हणटा, तुजें दान जें आहा, तुजी भेट जी आहा, सोड थंयसर, वच तुज्या भावा कडेन, वच तुज्या भयणी कडेन आनी थंयसर शांती कर. म्हणजे ताका तुजें बोगसणें दी, ताका ताच्या कडसून बोगसणें घे, परतून तुमचो संबंद बरो घट करा आनी तेज्या उपरांत येवन तुजें दान भेटय. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता आयज, तो आमकां सांगूंक सोदता, जेन्ना आमचो संबंद ताजेशी बरो ना, आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी बरो आसचो ना. म्हणटच आमचो संबंद आमच्या देवाशी घट जावंक जाल्यार आमी देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय. आमी देवाचें उतर परतून आयकूंक जाय. देव आपल्या उतरान आमकां कितें सांगता तें आमकां कळोंक जाय. भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतरान कितें सांगलां तें आमी नकळो जाल्यार कशे भाशेन आमच्यान हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता.
भाव भयणीनो, देवाचे उतर आमकां सांगता की आमी आमच्या पेल्याचो मोग करूंक जाय, आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक जाय. जेजू आयज आमकां सांगता या 24 वडीन तो म्हणटा, जेन्ना आमी आमच्या दुस्मानाचो मोग करता खरेपणी आमी जो कोण आमचेर आमकां 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 वायट करता तांचो आमी मोग करता, तांकां आमी बोगसणे दिता, आतां आमी देवाची भुरगीं जाता. म्हणून देवाची आमी भुरगीं जावपाक फकत मागण्यांनी आनी इगोचेर वचून भुरगीं जायना आमी. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना इगोर्जेची भायर वेता, आमी ते मीस आयकता, आमी आमची देवाक आमी भेट करता, आमी आमचे दान भेटयता, आमी आतां आमचे जे आमची भेट जी आहा ती आमी देवाक समर्पण करता. आतां भाव भयणीनो, मीस जाल्या पण जेन्ना आर्दीक म्हणटा वसात क्रिस्ताची शांतीन, ती क्रिस्ताची शांती घेवन आतां आमी आमच्या घरांनी, आमच्या सोयऱ्यांक, आमच्या शेजाऱ्यांक आमी ती देवाची शांती दिता. आनी कशे भाशेन दिता? आमी आतां त्या देवाच्या उतरान रिगून रावन तें उतर पाळून. सो जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता भाव भयणीनो, जे देवान आमकां सांगलें आपल्या उतरान, आमकां आतां दुस्मान आसचे ना. दुस्मान आसतूय जाल्यार आमी आतां आमच्या दुस्मानाचो मोग करतले, आमी तांकां बरें करतले, आमी तांकां वायट केन्ना चिंतचे ना. म्हणटच भाव भयणीनो, आयज आमकां एकदम गरजेचें की आमी देवाचें उतर सजमोवपाक, देवाचें उतर आमी पाळूंक, ताचेर नियाळ करून, आमच्या मनाची नडसुणी करून जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावतात तितले आमी आमचो संबंद देवाशी घट जाता. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, आतां आमी आमच्या पेल्याचो, आमच्या दुस्माना पासून मोग करूंक आमी पावतले. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. हें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाळून खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक, भावार्थीचें जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.